एवरी इयर आम्ही कंप्लेंट दिताय बाबा हिंगा उदीक भरता आनी मातसो काम करा म्हूण कोण रिस्पॉन्स घेना काय ना। आतां पळय आमचे बायणाकार पाटंग बायणां आसा, इस्लामपुरा आसा, सगळे वोच रस्तो कमी कमी 60% लोक वॉकिंग करून वास्को वयताय आनी तांकां पयल्यार रस्तो ना सारको। आनी हिंगा भुरगे आतां आमचे बायणां 5 स्कुलां गव्हर्मेंट कॉलेजा, गव्हर्मेंट स्कुलां, अंजुमन अमीन हायस्कूल आसा, आवलेडी स्कूल, हे सगळे भुरगे हिंगासून वॉकिंग करून वयता आनी तांकां पावसान सारको त्रास जाता। तुमी पळयला उदीक सारकें भरलें आसता हिंगा, कोण रिस्पॉन्स ना काय ना। आतां भुरगे वयता तेंचे कोण फातर मारता समज चिकट पडटा तेजे मेळ्ळे जाता कित्याक वायट धवो युनिफॉर्म आसता तेंकां। टेम्पररी एक रस्तो तरी करपा जाय हिंगा, कित्याक भितरलो इंटरनल रस्तो पयलीं मेन बरो आसपा जाय कित्याक लोक एवरीडे हिंगा चलोवन वयता। आतां तेका लागून मिडिया आपोवन एक डिसिजन घेतला बाबा तुमी एक्शन घेना जाल्यार आनी 15 दीस आमी पब्लीक जमा रोड बंद करतले आनी स्ट्रायक करतले आमी हिंगासर, कित्याक एटलीस्ट हिंगा रस्तो जाय आमकां। तर जातालो प्लीज गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता जातालो हेजेर एक्शन घेवन मात जाता तितले बेगीन हे रस्तो आमकां करून दिवचे म्हणून। कितलीशींच वर्सां ही रस्त्याची अवस्था अशीच जावन पडिल्ली आसा। लास्ट इयर आमी गेल्या वर्सा सांगिल्लें आमी दर वर्सा आमचे जे कोण पुढारी आहात त्या सगळ्या पुढाऱ्यांक मेळटात आनी बाबा हे भुरग्यांक इस्कॉलाक येवपा पुरते ह्या बायणाच्या लोकांक वचपा पुरतो तरी रस्तो सारको करा, पूण अवस्था हीच उरल्या। आतां लास्ट इयर आमी एक वॉर्निंग दिल्ली की सगळ्या भुरग्यांक घेवन आमी आतां स्ट्रायकाक बसतले म्हणून, आनी आतां आमचें तेंच काम सुरू जाल्लें आसा की आतां लिगली आमी रिटर्न तांकां दितले आनी हांगा आमकां बसचें पडटलें। हो आमचो आतां लास्ट उपाय म्हणटा तो करपाचो उरला। रस्तो टोटली डॅमेज जाल्लो आहा, होण पडलेले रस्त्यान आनी तितून उदीक भरलेलें आहा आनी तितून तेच उदकान भुरगे हिंगाच्या इस्कॉलान सुटले उपरांत येताना वयताना भुरग्यांक तितून मलेरिया या डेंगू कितेंय जावपाक शकता, त्रास जावपाक शकता भुरग्यांक। PWD डिपार्टमेंटा कडेन आमी मागता की रस्तो जाता इतले बेगीन हिंगा करचो आनी लोकांक हे जे त्रास जाता लोकांक जे हेल्थाक आनी हे ते जाता तितले बेगीन हेजे एक्शन घेवची आनी हे काम स्टार्ट करचें म्हणून। दुसरी गोष्ट म्हणटा ती म्हाज्या फाटल्यान माता स्कूल आसा, माता स्कुलाचे 2 बाळ रथ आसा, त्या भुरग्यांक त्रास जायना कित्याक ते बसीन हाडटा म्हणून। बसीच्या फुडल्यान तुमी पळयला आसतलो होणको पडलेलो आसा, ते होणको जे रेल्वे डिपार्टमेंट आसा तेंचे माती काडटा आनी ते हितून घालता होणक्यांनी घालता आनी होणके पुरयता। होणके पुरयले म्हणून जायना, हांगा रस्तो इम्पॉर्टंट जाय, हांगा डांबराचो रस्तो जाय म्हणजे जाय। माता स्कुला कडेन जो रस्तो आसा पळय तो म्हाजी फर्स्ट प्रायोरिटी, कित्याक म्हळ्यार तो वॉर्ड म्हाजो पडटा आनी तेका लागून हांवें खूब मेहनत घेतल्या तो रोड करपा लागून। जे म्हाजो मॅनिफेस्टो जो आसलो पळय त्या मॅनिफेस्टोन फर्स्ट प्रायोरिटी तो रोड करतलो अशें केल्लें हांवें आनी तेका लागून हांवें MPD कडेन रिक्वेस्ट करून आमी सगळें केल्लेलें आहा। तुमकां सांगचें म्हटल्यार तुमकां खबर आसना की 2 फावटी तो रोड टेंडर जालो, 2 फावटी टेंडर रोड जालो आनी त्या टेंडरान कोणी बिडींग करूंक ना आनी तेका लागून तो वेकंट गेलो। आतां तिसरे फावटी हांवें पर्सनली सांगलें टेंडर करपा लागून आनी हांव सगळें रिक्वेस्ट करता खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टराक की तेंच्यांनी कोट करपाचो म्हणून। समज लास्ट टायम जेन्ना 24th तेंच्यांनी टेंडर ऑलरेडी केल्लो, सो आतां तेंच्यांनी परत टेंडर करपाचें आहा तें हांव तेच्या फाटल्यान फॉलोअप करीत आसा। 9 तारखेक MPT ऑफिशियल्सा वांगडा इन्स्पेक्शन दवरलेलें आसा, त्या इन्स्पेक्शनाक आमी तसो डिसायड करतले कितें करपाचें पळय।